आज वर्धापन दिन आयच्या वर्धापन दिवसाची सुरुवात जातली. मुंडेश्वर मंदिर हे ह्या भागातले एक प्रसिद्ध असे मंदिर आणि जे कित्येक वर्सां म्हणजे जेन्ना आम्ही जल्मय जावंक नासलो तेन्नाच्यान हे देवस्थान हांगासर एक बारीक प्रमाणात काय आसा अस्तित्वात आसलेलें. म्हाका खबर आहा जेन्ना एक 20 वर्सां पयलीं जेन्ना हांव हांगासर पयलीं म्हणजे एक काही कारणाक लागून पावलो तेन्ना आमचे धाकटीशी हांगा भिंती आसताली आनी तेतून दत्तांचे एक फोटो आसा हाजो दोळ्या फुडें म्हाका उगडास दिसता. आनी कितलेशे हांगासरले स्थायीक लोक आनी ह्या पोर्टांत काम करपी म्हणजे सगळे कामगार सगळे तेन्नाच्यान आतां पर्यंत आमच्याकडे प्रत्येक हांगासर येताले आनी ते बारीक प्रमाणात काय जायना उत्सव करताले आनी तो उत्सव आयज पळोवपाक दिसता आमकां खूब व्हडलो जाला. आनी हेचे सगळे श्रेय ह्या वाड्या वयले सगळे जाणटे एमपीटीन काम करून गेल्ले सगळे जाणटे आणि आता ते आणि पयलींचे ह्या मंदिरा खातीर वावरलेले सगळ्या भुरग्यांका वयता सगळे यूथ आनी सगळे धरून हांव पळयला की पयलींचे जाणटे खुबशे आहले तेची सदांच एक इच्छा आसताली की आमचे हे जागेक लागून थोडो इश्यू आसतालो कारण एमपीटी टच करून आसल्या कारणान आनी खंय देवाची इच्छा आसा तेंच जाता आनी देव आपलें काम स्वता करून घेता. पूण कोण दुसरो कांय करूंक शकना. कोणाक तरी खंय तरी मान मेळटा सन्मान मेळटा केला म्हणून पूण शेवटी देव आपलें काम स्वता करून घेता अशें मानणारो मनीस हांव. आणि ह्या 20 वर्साच्या काळात ह्या देवाक बऱ्यापैकी ह्या सगळ्या भुरग्यांनी मेळून ह्या सगळ्या लोकांनी मेळून तुमच्यानी एक जूट रावत आयज पर्यंत केल्लो कार्यक्रम खरोच खूब बरो दिसता.
आमच्या मध्ये आयच्या सध्याच्या मंडळाचे आमचे कमिटीचे अध्यक्ष मग जितेन बाबा बाकी सगळ्यांची नावं घेणार सगळे आणि बरे सगळे भुरगे युथ असं काम करतात ते सगळे आमच्या लोकल काउन्सिलर जाणून आहे का महिला सगळे वर्ग या सगळ्यांच्या बऱ्या कामाक लागून हे मंदिराच्या इथले त्या मंदिराचे खूप काम झाले असा आणि खूप काम धावपाचे आहात. शेवटी आम्ही सगळ्यांनी मिळून ह्या देवाची सेवा केल्यानंतर देवही आमका खंयतरी सामान ह्या श्रद्धेने सगळे वळखता. या भागातले खूपशे भुरगे आता पहिले दुसऱ्या पेक्षा असले हळूहळू आता बऱ्यापैकी काहीतरी पावले सेटल झाले. ही सगळी देवाची इच्छा म्हणून जाता. परत एकदा या सगळ्या वाडेकरांक सगळ्यांनी पयली देवाचो खूप खूप आशीर्वाद मिळतो असे मागता आणि म्हाकाय मिलिंद नायक म्हणून ह्या देवान खूप आशीर्वाद दिले म्हाका खबर आहा आणि असंच देवान आमच्या कृपा दृष्टी सगळ्यांच्या दवरची सगळ्या गावल्यांच्या दवरची एमपीटीचे स्टाफ वयले असले ते गावातले वावरतले सगळे महिला सगळे युथ सगळे जाणटे त्यांचा खूप देवान बरो आशीर्वाद दिवचो आणि तांकां खूप व्हडली करते देवाकडे मागणी करता. तुमकां सगळ्यांका देव बरें करूं. आज सगळ्यांक औदुंबर पंचमीची शुभेच्छा. हांगा सांगून खूप बरें दिसता की हांगा एक पयली साधारण म्हाका आमकां पुर्वजा कडल्यान 124 वर्सां पयलीं हांगा एक पयलेवाले एमपीटीन कामगार आसले ते रावताले तेंच्यांनी एक ल्हानशी घुमटी केली आणि तेची सदांच पुजा करताले आणि कालांतरान जनरेशन हे गेले आणि हांगा पयलीं खूप प्रोग्राम बी जाताले. हांगा म्हाका दिसता जशें आमकां आयकोंक येता पयलीं आनंद सालगांवकर तेंची तो फुडाकार घेतालो हांगा नाटकां करतालो. हांगा कितके तरी एक 10 नाटकां जाताली. परत अर्जुन गडेकर आसलो, वासू बांदेकर आसलो, कांबळी घराणे असले, मयेकर घराणे असले, परत खाजने असे खूप असे म्हाका आतां येयना म्हणजे अशे खूप लोकांनी हे आमचे दायज सांबाळून दवरला आणि हांव तेंचे खूप चडांत चड उपकार मानता की तेंच्यांनी हे सांबाळून दवरला म्हणून आयज आमी खंय तरी एक देवाचो उत्सव मानता. आणि कशें तुमकां सांगूंक सोदता एक 4 आमची कमिटी देवाची आसली ते कमिटीन जेन्ना आमी अशें धाकटी घुमटी आसली तेन्ना पयलींचे आमचे मिनिस्टर मिलिंद नायका कडेन गेले आणि आमकां तेंच्यांनी प्रस्ताव दवरला की बाबा आमकां देवूळ बांदचें आणि मिलिंद नायकान फुडाकार घेवन जे देव बांदपाक सहकार्य केलें पण ही जागा पयली एमपीटी कडेन आसली. त्यांच्या ऑफिशियला कडेन उलोवन तांकां बरे तेंचे संपर्क साधून बरे गुडविल तशें आमच्या पैलवाल भावा तेंचे सगळे संपर्कान एक एमपीटी कडेन जागो हे करून घेवन एक बरे प्रशस्त देवूळ बांदलें म्हणून ताच्या सगळे गांवच्या वतीन तेच्या चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आनी ताका बरें आरोग्य आयुश्य मेळचें. आनी तशेंच हे देवळाक आमकां आयज 4 वर्सां जाता करून लोकांचे हातभार लायला आपले जे आमचे पैशाच्या वाटेन नाल्यार कितें कोण सिमेंट मटेरियल कितें दिवन तेका देवाक हें केलां म्हणून तेंचे चडांत चड देव बरें. तशेंच हे देवळाची कमिटी लास्ट सेगीत 3 काय 4 कमिटी म्हणजे पयले कमिटी नरेश बाब आसलो, सेकंड मागीर गुरू आसलो आणि आतांची आमची जितेन मिडमाकर हे खरेंच बरें काम करता आणि तांकां देवान तशेंच आरोग्य आयुश्य दिवचें आणि सदांच देव अशें काम करचें. देव मुर्डेश्वरान सगळ्यांची कृपा करची आणि तशेंच तुमच्या माध्यमांत लोकांक सांगूंक सोदता की फाल्यां हांगा महाप्रसाद जातलो की तुमी सगळ्यांनी हे महाप्रसाद घेवचो, देवाचो आशीर्वाद घेवचो आणि महाप्रसाद ग्रहण करचो. देव बरें करूं. देवाचे महत्व म्हणजे हांगा हे रुमडेश्वर देवस्थान जे आसा ते पुरातनान पहिल्या काळापासून म्हणजे जवळजवळ 140-50 वर्सां ह्या देवस्थानात जाल्लेली आसा आणि हे देवस्थान एमपीटी पैलवाले कामगार आणि रुमडा वाड्यावयले सगळे आमचे भाव आणि जाणटे यांच्यानी हे सांभाळून दवरलेले देवस्थान आसा आणि ते आम्ही आज जे युथ आसात हे युथ आम्ही सगळे आता हे देवस्थानाचे जे कार्य आसा ते आम्ही फुडें व्हरता आणि ते बरे भाशेन एकामेकाच्या एकमतान संगमतान आम्ही ते व्यवस्थितपणे त्याचे वर्धापन दिन करता, म्हणजे सत्यनारायण पूजा असता आणि बाकीचे कल्चरल प्रोग्राम असता हे आम्ही एकामेकाच्या मतान एकामेकाच्या विचारान घेऊन ते व्यवस्थितपणे पार पाडटा आणि हो उत्सव आम्ही व्यवस्थितपणे साकार करून घेता आणि देवाचो आशीर्वाद घेता आणि देवाच्या रुमडेश्वर देवाच्या आशीर्वादान हांगा हातल्ल्या आमच्या वाड्यावयल्या सगळ्या लोकांच्या घरान व्यवस्थित सगळे बरे जाल्लेले आसा. सगळे व्यवस्थित आपल्या जाग्यार बऱ्या ठिकाणी आपल्या कामा धंद्याक आसात. जसे वयल्यान आमची जी डोंगराळ भाग आसा हो डोंगराळ भाग आमकां पावसान भरपूर त्रासदायक असता. म्हणजे प्रत्येक घरातली मनशां आपणाक न्हीद जी आसा पळय तेंची न्हीद सारकी मेल्लेली असता आणि जागेर रावचें पडटा की केन्ना कितें जाय. पूण आमच्या ह्या वाड्यावयले देवळान ह्या जे लोक जे आसात आमचे ते बिंदास्त न्हिदतात, तांकां कसलीच चिंता नसता कारण आमचो देव रुमडेश्वर आमच्या फाटी आसा. आणि दुसरें एक नोट करून गेला की तुमकां सांगता की हे रुमडेश्वर देवस्थान जे आसा हे रुमडा वाड्यार जी घरां आसात
त्या प्रत्येकाच्या घराच्या फुडल्यान एक तरी रुमडाचे झाड अवश्य आसात. हे तुम्ही जाया जाल्यार प्रूव्ह करून पळोवचें. आम्ही सगळे प्रूव्ह करून पळयला, पण हे आसा सगळ्यांच्या हितून. कोणाक खबर ना तेणे मुद्दम पळोवपाचें. जेचे घर आहा तेका सुद्धा खबर नासतलें, पण त्या फुडल्यान रुमडाचे झाड हे आसात. आणि हे आमच्या रुमडेश्वर देवस्थानाचे सारखे खास महत्व आसा.